एक्झॅक्टली म्हणजे तिस्कार बायपास हांगासर आसा 622 पणसुलान हेज्या जो बायपास आसा थंयसर आसा। तुम्ही आता पळयला आसतलें सायडीन पळय इतलो कचरो उडयल्लो आसा, सगळ्यांनी वेस्टेज हाडून उडयल्ली आसा। लोक आता कितें करता घरांतले सगळे साफसफाई करता आनी कचरो हाडून हांगा उडयला। आनी तशेंच तुम्ही पळयला आसतलें हांगा सायडीन स्क्रॅप अड्डो आसा, ते स्क्रॅप अड्ड्याची गाडी जेन्ना स्क्रॅप करता तेगेले भितरलो स्पॉन्ज आसा कितें आसा ते सीट कवर तुम्ही सगळें हाडून हांगा उडयल्लें आसा। ह्यान पयलीं आमी पंचायतीकूय सुद्दां सांगलें CCTV कॅमेरा बसय म्हणून, पूण तेजेर पळय अजून पर्यंत दखल घेतलेली ना। हांव हेजे कडेन पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता हांगा CCTV कॅमेरा बसोवचो। तसोच म्हटल्यार हांगासर जे कोण इल्लिगल स्क्रॅप अड्डे आसा तेंचे पळय ते गाडी पळय स्क्रॅप करता तेंचो वेस्टेज हाडून उडयल्ले आसा। इवन ते स्क्रॅप अड्ड्यार कांय थर्माकोलचे इवन मागीर फ्रिजा भितर तो थर्माकोल आसा तेवूय हाडून उडयले। सीट कवरां कोणी उडयले तेजे कचरो आसा। इवन लोकांनी जे कोण हे आसा दुकानदार आसा तेंच्यांनी म्हाका दिसता आपलो साफसफाई करून दिवाळ्याची नंतर हांगा हाडून उडयल्लो आसा। आनी इतली हांगा रोगराई आसा। आनी दुसरें म्हणटा ते कुत्रे मेल्ले ते सुद्दां हांगा हाडून उडयल्ले आसा। आनी हांगासर भयंकर वास येता वयताले इतलो त्रास जाता। हांव पंचायती कडेन किंवा डेप्युटी कलेक्टर कडेन रिक्वेस्ट करता की हेजेर मातशी बारकायेन नजर दवरची। आमी प्रत्येक मिडिया मार्फत हे हायलायट करपाचे प्रयत्न करता। ताका लागून हो विशय मातसो गंभीरतायेन घेवचो अशें हांव पंचायतीक रिक्वेस्ट करता आनी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता।